Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. गोंयान ओमिक्रॉनाच्यो 11 केशी नोंद जाल्या खऱ्यो, मात परिस्थिती वेगळीच. गोंयची 2,000 माय सॅम्पलां ओमिक्रॉनाच्या टेस्टिंगाक पुण्या पडून आसात. त्या सॅम्पलांचो रिझल्ट येता म्हळ्यार तो पेशंट दुयेंस पातळावन एक वेळ धड धाकटूय जावपाचो. दुसऱ्या ल्हारा वेळार घेवपा आशिल्ली जिनोम सिक्वेन्सिंग फॅसिलिटी खंयच्या फायलीन घुसपली ताचो पत्तो ना. विश्वजीत राणे सध्या RT-PCRांतल्यान ओमिक्रॉन केशी डिटेक्ट करपाचें उलयता. तो उलयता ते पळयल्यार जिनोम सिक्वेन्सिंग सिस्टम आनी 10 दीस तरी गोंयान पावपाची ना. But yesterday I was watching somebody on television yesterday. He said soon there will be through RT-PCR testing there will be a methodology available by which the genome sequencing will not be required and we will be able to identify whether it is Omicron or it is a Delta variant. That's true. USA they are going to give us a genome sequencing machine which should come on the 15th of this month. If that comes, then we will be able to immediately test fast. They will be giving us kits for 1 year. Sir, genome sequencing facility आपण तुम्ही लास्ट सेकंड वेव धाडपाक सोदर मदी कितें जालें माहिती का प्रॉब्लेम ना मागीर तेन्ना विशय सगळो हे जालो न्ही, केसीस कमी जावंक लागले आनी तेन्ना जिनोम सिक्वेन्सिंग हांवें मुद्दम मागलें कित्याक आमकां म्युटेशन वायरस जसो म्युटेट जाता कळपाक की बाबा वायरस खंयचो आसा तो. आयज पळय तेजी आमकां गरज लागता अशी दिसता आमकां की जिनोम सिक्वेन्सिंगचे. पूण डिले कित्याक जालो हेच्या खातीर? तेन्ना गरज नाशिल्ली, आयज गरज आहा. तेन्नाच घेतलें जाल्यार बरें जावपाचें न्ही. प्रत्येक गोष्टीक तशें डिस्कस केल्यार कशें जातलें. आतां येता न्ही मशीन. दुसऱ्या ल्हारे वेळार सुशेगाद रावन ऑक्सिजन आनी हॉस्पिटल फॅसिलिटीचे आंगलट आयिल्ले. आयची ओमिक्रॉनाचे तिसरे ल्हारान सरकारी वेवस्थेचे परिस्थिती पळयल्यार केल्ले चुकींतल्यान सरकारान कितें देख घेतल्या अशी दिसना. तज्ञ समिती आनी टास्क फोर्स सांगता खरे सरकाराच्या राज्यान भलतेंच चल्ला. 27 डिसेंबराक तज्ञ समितीचे तिसरे ल्हार आनी पावला उखलपाच्या ताकतिकेची बसका. नायट कर्फ्यू लावचो म्हणून त्या दिसा तज्ञ समितीची सरकाराक सुचोवणी, मात 5 जानेर जालो तरी नायट कर्फ्यूचेर सरकार नांव घेना. पब्लीक जाग्याचेर 50% कॅपॅसिटीची मर्यादा आनी हेर कांय नित्याचे नेम तितले लागू. पॉझिटिव्हिटी 3.5% वयर आनी एक्टिव्ह केशी 1000 गेल्ल्यो. कांय शाळा ऑनलायन मोडान घेवपाची सुचोवणी केल्ली. 28 डिसेंबराक गोंयची कोविड पॉझिटिव्हिटी रेट 4.5%चेर गेली. 31 डिसेंबराक केशी 1000 वयर गेल्यो. शाळा ऑनलायन करून 5 जानेरूच वाडलो. आरोग्य खातें म्हणटा तिसरे ल्हार गोंयान 28 डिसेंबराकूच पाविल्ले. इयर एंडाच्या टुरिझमाचेर दोळो दवरून वेंचणुकाच्या बोवाळान कडक कोविड रिस्ट्रिक्शन लावचे सोडून बुन्यादी फातर आनी उक्तावणां. अनिर्बंध देशी टुरिस्टांच्या झुंडीक रान मेकळे. आता कोविडाचो आंकडो दीस पडतो दोबरात. ल्हार निवळ सर आटापा येवपाचो ना. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार.